स्थानिक लोक जो मेरेन जागृत जावचो ना तो मेरेन हें चलत उरतलें. कारण निमाणे लोकच भाड्यान दितात. निमाणे 50,000 मेळपी मनीस जेन्ना 5 लाख मेळटा ताका स्वता चिंतपा जाय की आपूण सबंद गांव पोल्यूट करता, आपूण नवें जनरेशन पोल्यूट करता. जनरेशन पोल्यूट करतात. एट द सेम टायम कितें जाता, आमी जे म्हटलां जसो कुंदन म्हटलें 3,000 लोक चल्ले, तेज्या उपरांत 1 वर्स जायत येयलें आतां फुडल्या जानेवारीन. ते 1 वर्स जायत येयलें म्हटल्यार लोकांकूय दिसलें बाबा फुडें कांयच जावंक ना म्हणून. सी लोक फक्त मोर्चा काडूं शकता, तेज्या वयर लोक कांय करूं शकना. आनी हे जे लोक आहा पळय जे हांव हें बिलीव करना. मोर्चा काडटकीर दुसरो मोर्चा MLAच्या घराचेर वचपाक जाय. 3,000 लोक जेन्ना मोर्चान येतात ताजे डबल वोटींग रायट आशिल्ले लोक तांचे फाटल्यान आसतात. जेन्ना 6,000 लोक जेन्ना MLA सांगूंक शकतात तुका फुडल्या वेळ उडयतले, तर निमाणे पॉलिटिकल मुवमेंटच ताका अर्थ येवपाक जाय. हांव तेजेर येता. 3,000 लोकांनी मोर्चा काडलो, तेज्या फुडें लोकांक दिसलें कांय जावंक ना म्हणून हेज्या फुडें. तेका लागून म्हाज्या आलो कुंदन लोक कोण तरी कोर्टाक गेलो. करेक्ट. आतां आमदार आसा, तूं म्हटलें आमदाराच्या घरा मोर्चा व्हरुया. आमदाराच्या घरा मोर्चा गेलो तेज्या फुडें सी कितें जाता, इफ आमदार जावं पंचायत व सिरियसली कितले पयलीं बंद जावपाचें. हांव जाल्यार म्हणटा एक आतां कोण तरी म्हणटा कोलवा एक खंय चालू जाला, म्हाका तो सगळ्या कोलवेच्या लोकां कडेन तुमी कोलवा आतां पार्किंग पयशे घेतले म्हूण लोक खुबळ्यात. हांव ते डान्स बाराचें उलयता. कोलवा एक खंय तरी चालू जाला, खंय तरी पेपरार वाचलेलें. म्हाका दिसता आतां कोलवाच्या लोकांनी एक करपाची गरज आसा. तो एक आहा तो काडून उडोवपाक. जे 13 जाले काय खूब त्रास ते काडून उडोवपाक. कित्याक ते म्हणटा हम कितने साल से धंदा कर रहा है गोवा में, कोणसा धंदा कर रहा है. आतां तो तेका जर आमी एंटरटेन केलो कोलवाचो कोण आहा तेका जाल्यार अशेंच चलतलें. फुडल्या 10 वर्सांक आनीक 10 येतले. तो आयज घातला तो फुडल्या 10 वर्सांक म्हणटलो ना हम 10 साल से धंदा कर रहा है. तूं स्थायीक थोडोच आतां थंयसरलो. सो तेका लागून जे कितें प्रॉब्लम आहा इन्स्टंट सोल्युशन मेळोंक जाय. तें सोल्युशन जर मेळना जाल्यार कोणाक तरी कोर्टाक वयचो पडटा.